निमणे विधानसभा अधिवेशनाच्या आदल्या दिसा विधिमंडळ पक्षाची बसका घेवपाचो मुहूर्त विरोधी पक्ष फुडाऱ्याक मेळ्ळो। मायनिंग परत सुरू करपाक सरकार जाय तितले यत्न करना। कायदो आनी सुव्यवस्था कोसळ्ळ्या आनी लायटीन लोकांक घाम काडला। हे तीन मुखेल मुद्दे घेवन काँग्रेस सरकाराचेर हल्लाबोल करतली। सरकाराचेर पक्षान तयार केल्ले आरोप पत्राविशीं विचारल्यार पक्षाचें आपल्याक कांयच विचारनाकात, ताणें आपल्याक कांयच दिल्लें ना अशें राणे उलयता। There are certain burning issues, such as mining. Whatever the government action has not been enough. We have told the government many times that we are also ready to cooperate with them to start the mining in the state. A lot of people have suffered. So we want to know from the Chief Minister. Then in the Assembly we will take up the issues. Then there is the other issue of law and order. Power failure is another issue. Other independent MLAs I have not speaking, but we'll be meeting. We'll speak on phones, etc. But we'll be meeting. So Congress party has declared that they will file a charge sheet against the government. Through leader of opposition, they will submit a memorandum to speaker. You ask the Congress party. Party member, the party organization has not given me anything. I have not got anything. 21 दिसांचे विधानसभा अधिवेशन मंगळारा सावन सुरू जाता। सवे असेंब्लीचे 7वें सेशन 2014 हे फाल्यां मंगळारा 11:30 सुरू जातले। ते जवळ जवळ 21 दीस चलतले आनी भितर 3 दीस जनरल डिस्कशन, 15 दीस डिमांड वायज डिस्कशन आनी 3 दीस प्रायवेट मेंबर्स बिजनेस। सो फार 2,500 वयर क्वेश्चनां येयल्लीं आसा and still time asa up to 25th of this July last day question येवपाक। सो म्हाका दिसता जवळ जवळ 3,000 वयर 3,500 क्वेश्चनां जातलीं ह्या फावट। 5-10 ठराव येयल्ले आसा प्रायवेट मेंबर्स रिजोल्यूशन। सो गव्हर्मेंट बिलां येवपाचीं आसा, अजून आमकां हें येवंक ना लिस्ट येतलें। ते भायर प्रायवेट मेंबर्स बिलां आसतलीं, 2 प्रायवेट मेंबर्स बिलां आसतलीं। प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी तुळशीदास च्यारी। बायण दर्यादेगेर उदका पोंदा वचपाचो भंय आशिल्ल्यो आनीक 8 बेकायदेशीर खोपी आनी 2 धर्मीक बांदकामां जिल्लोधिकाऱ्यान सोमारा सकाळीं मोडून उडयलीं। थंयचे बेकायदेशीर बांदकामाचेर बुलडोजर भोंवडावंक हायकोर्टान सध्या जिल्लोधिकाऱ्याचो मार्ग मेकळो केला। ते वाठारांत पयलीं नोटीशी धाडिल्ली आनीकय 200 बेकायदेशीर बांदकामां आसात। हायकोर्टान अंतरीम थाकाय फाटीं घेतले उपरांत जिल्लोधिकाऱ्यान सोमारा बायणा दर्यादेगेवेली उरिल्ली 8 बेकायदेशीर बांदकामां मोडली। बांदकामां मोडची न्ही म्हूण ह्या वाठारांतले 57 लोकांनी हायकोर्टान अर्ज केल्लो, मात फाटल्या सप्तकांत तांणी याचिका फाटीं घेतली। हायकोर्टानय स्टे फाटीं घेतली। जी 8 घरां जी आशिल्लीं जे इवॅक्युएशन केलां आनी आतां तांचे रिमूवल जाता। तसोच जो डेब्रीस आसा तो डेब्रीस कांय ना आसा 1 मिटर तर खोल आसतलो की तातूंत जो कचरो आसा बिचाचेर आसा तो सगळो आमी आतां थंयच्यान निवळ करतले। आनीक फुडें WRDचे जो आसात इंजिनियर ते आतां तेंचे रिस्टोरेशनाचें काम स्टार्ट करतले। जी खंयची घरां ह्या आपल्या बायणा बीच टू काटे बायणा जी इल्लीगल आसात ती सगळीं रिमूव करचीच पडटलीं, कारण उदकाची पातळी आतां वाडत आसा आनी 300 तर घरां आसतलीं। पूण ते घरां म्हणल्यार हांव घरां म्हणना, कित्याक ते 1.5 बाय 2, 2 बाय 2 अशे बारीक बारीक ती शंटीज म्हळ्यार हट्स अशें करून। आनी म्हाका चड करून दिसता की तातूंत इलेक्ट्रीक कनेक्शनाक 300 ना, इलेक्ट्रीक कनेक्शनाक एखादे 30 आसात, पूण थंय इल्लिगली टॅपिंग जाल्लें आसा, ती इल्लिगलीच आसात। कोणें अजुनूय म्हजे कडेन एकूय डॉक्युमेंट हाडून दिवना की आपूण लिगली त्या जाग्यार त्या ओनरा कडच्यान NOC बी घेवन रावता म्हणून। वास्को बायणा बेकायदेशीरपणान बांदिल्ले झोपडपट्टेचेर सरकारान हालींच बुलडोजर भोंवडायल्लो। सुमार 67 बांदकामां मोडिल्लीं। दर्या ल्हव ल्हव फुडें सरपाक लागिल्ल्यान हो वाठार दर्याचे भितर येवंक लागिल्लो। ताका लागून लोकवस्ती उदका पोंदा वचपाचो भंय आशिल्लो। लोकांच्या जिवाक धोको आशिल्ल्यान सरकारान थंयची बेकायदेशीर झोपडपट्टी मोडून उडयल्ली। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर दिशांत परब। कांपाल वाठारांत आशिल्ले गोंय सरकाराचे होम सायन्स कॉलेजी कडेन वचपी रस्त्यार उदक भरलां। ह्या उदकांत होडयो सोडून भुरग्यांनी सरकाराचो अभिनव पद्दतीन निशेध केलो। मातसो पावस पडलो म्हणटकीच ह्या रस्त्यार उदक भरता। रस्त्यान वचपी गाडयांक लागून तें घाण उदक भुरग्यांच्या आंगार पडटा अशी तांची कागाळ। कांपाल वाठारांत गोंय सरकाराचें होम सायन्स कॉलेज आसा। ह्या कॉलेजींत वचपी रस्त्याचेर सदांच उदक भरिल्लें आसता। रस्त्यान वचपी गाडयांक लागून रस्त्यावेलें घाण उदक विद्यार्थ्याच्या आंगार पडटा।
चिखलाचे कपडे घालूनच विद्यार्थ्यांक कॉलेजीन वचचें पडटा. रस्तो सारको करपाक पणजे महापालिका आनी गोंय सरकार कांयच करिना म्हूण विद्यार्थ्यांनी ह्या उदकांत होडयो सोडून अभिनव पद्दतीन सरकाराचो निशेध केलो. आतां तरी सरकाराक जाग येता जाल्यार पळोवया अशें विद्यार्थ्यांचें म्हणणें आसा. We floated this boat today because this is our way to the college and every day we have to come to the college with this water splashing on us every day and we fell also in the water many times. So we have to tell the government that do something of this water. We have started initiative to do something about this water. Since this is the capital of Goa, so they should do something about this road water logging and all. प्रुडंटा खातीर चेतन गांवस. घेऊ एक विराम.